कशें आसता चड हें जाले कडल्यान खंय प्रिंटींग एरर मिस्टेक आसता काय आमचे फिगर्स हें जातालें म्हणजे हें जायनाशिल्लें तो टोटल फिगर आमी आयच्या हांगा बजेट मिटींग कंटिन्यू करून टोटल फिगर्स आमी रेक्टिफाय केल्ले कडेन आसा थोडी एक 4-5 आमी ह्या बजेटरी प्रोविजन्स केल्ले कडेन आसा प्रोविजन्स म्हणल्यार फॉर वुमन एम्पावरमेंट पावराचे वुमन सेलाचे मागीर आमचे नगरपालिका कर्मचारी गणेशोत्सव गणपती पुजतांक थोडे फायनान्शियल एक प्रोविजन केले कडेन आसा आमी सत्यनारायणाची पुजा जे अंदू कितले 100 वर्सांनी पयली फावटी मुन्सिपालिटी पुजा केल्ली ती सत्यनारायणाची पुजा वर्सानूच जावची म्हणून तातूंत एक 2 लाखाचे 2-2.5 लाखाचे प्रोविजन केल्ले कडेन आसा बजेटरी प्रोविजन अशें एक 4-5 आमी प्रोविजन केलें आनी तातूंत मेजर म्हणल्यार जे डेड हेड्स आसात जे ते हेड्स कसले कसले टॅक्साचे हेजे इंट्रस्टाचे म्हणजे थोडे कशे थोडे नाका जाल्ले हेड्स आसा जे हेड्स बजेटा भितर कितलीशाच पयलीं पसून पडून आशिल्ले कडेन आहा ते हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला हे हेड्स परते तेजे रिफ्लेक्ट जाता तुजे ट्रान्जॅक्शन्स कांयच जायना हे हेड्स थोडे आसा ते बजेटांतल्यान आमी डिलीट करचे अशें जो बजेटान न्ही हॅज टू बी फॉर द इयर 26-27 दॅट इज 1st April 26 to 31st March 2027. When you are going to show this budget, something comes which is the closing balance of this year, which becomes the opening balance of the next year. Now, when we are going to take the closing balance of this year, which comes in the revised budget estimate, there we are getting with the figures what were provided a deficit of 2.9 CR. 2.9 CR deficit अशें. भितरले जे फिगर दिल्ले into which the administration only is given, there the figure on grants is showing 34.34 crores. If we take the figure of 34 crores, then this revised budget for 25-26 becomes surplus by around 19.93 crores. If 19.93 crores is surplus, then the opening balance should be around 19 crores. Now the old balance of ours was around 60 crores. 19 adds down to 91 crores of opening balance. The rest in actual 91 crores पावना.